मुरगांव नगरपालिकेन पालिका निरीक्षक सचिन पडवाल हाची डीएमएन बदली करपाचो आदेश आयिल्ल्यान मुरगांव पालिकेन बोवाळ जालो। मुरगांव पालिकेन 4 निरीक्षक आसा, मात तातूंतले 2 जण आसून नाशिल्ल्यान जमा। ते सुटयेर आसात, उरले 2 तातूंतलो एकटो मदीं बीएलओ ड्युटेक आसता। तेन्ना एकट्याची बदली डीएमएन जाली तर पालिकेन काम कशें करप? पालिकेक त्रास जातलो म्हण नगराध्यक्षाचें म्हणणें आसा। ह्या संदर्भात पालिकेच्या वांगड्यांक कळय नासतना आदेश कसो काडलो हो प्रश्न नगराध्यक्ष सीओक करपाचो आसा। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। इन्फॉर्मेशन कळ्ळें त्या प्रमाणे की आमकां डीएमएच्यान फॅक्स येयलो। फॅक्स येयल्या बरोबर आमच्या एका स्टाफान ते इन्वर्ट केलें। इन्वर्ट येतकूच कितें सिस्टम आसता, इन्वर्ट येतकूच चीफ ऑफिसरा कडेन येता, मागीर म्हाजे कडेन येता। ती ऑर्डर म्हाजे कडेन येवकूच ना आनी म्हाका दिसता चीफ ऑफिसरान तेका डायरेक्ट ऑर्डर काडली आमच्या म्युनिसिपल इन्स्पेक्टराक की तेणी थंय डिप्लॉय करचो म्हणून। पूण म्हाका दिसता खंय तरी हांगा जनतेक त्रास जातलो। सपोज आमचो सध्या आमी 1-2 इन्स्पेक्टर घेवन काम करतात वास्को, मुरगांव आनी दाबोळे। आमी 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 इन्स्पेक्टर हे पयलीच शॉर्टेज आसा। आनी सपोज हो सचिन समज आमी थंय गेलो जाल्यार म्हाका दिसता खूब त्रास जातले, लोकांक त्रास जातले, आमच्या वास्कोकारांक, सड्याकारांक आनी दाबोलीकारांक खूब त्रास जातले। कित्याक सांग, ते सगळे कडेन तेंचेच रिपोर्ट लागता। म्युनिसिपल इंजिनियरा शिवाय हो रिपोर्ट हो घालपाक जायना। कसले इन्स्पेक्शन असेसमेंट आसले जाल्यार म्युनिसिपल इंजिनियर जाय आनी इन्स्पेक्टर जाय। आनी तसोच योगेश हो मदीं मदीं तेका आमची बीएलओ ड्युटी आसता। म्हाका दिसता विकांतल्यान 2 दीस बीएलओ ड्युटी आसता तेका, तेज्या कारणान तो हेल्थानूय सारको ना। तो पयलींच म्हाका सांगतालो आपूण आतां लिव्हेर वचपाचो आहा म्हणून। सपोज योगेशूय समज लिव्हर गेलो जाल्यार हांगासर ब्लँक जातलें। हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्नमेंटा कडेन, मिनिस्टरा कडेन की तेणी जाता तितल्या बेगीन आमकां हांगासर परत आतां असो स्टाफ आमचो दिवपाचो। शिवून हे डिसिजन घेवंक जायनासलें। हांगासर आमी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, आमकां सांगल्या शिवाय तेणी करपाक जायनासलें। आतां तेणी चीफ ऑफिसराक हांव विचारतलो की तेणी हे डिसिजन अशें कित्याक घेतलें म्हणून, कितें गडबड आसली, कित्याक घाई आसली, कळ्ळें न्हू। हे एक मेजर डिसिजन। हांव आन्सरेबल आसा लोकांक, लोक म्हाका विचारतात कित्याक कामां जायना जाल्यार हांव आन्सरेबल हांगासर बसून। हेच्या म्हाका आसता रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हांव आतां चीफ ऑफिसराक विचारतलो। आतां पळय सद्या जे मुरगांवान घडटा ते सदांच म्हाका दिसता की कितें तरी रॉंग घडटा। मेन म्हणटा ते एक्चुअली आमची म्युनिसिपालिटी आमकां चलोवपाक इतले त्रास जाता। हालींच एक एक्सिडेंट जालो आमचे व्हेजिटेबल मार्केटा कडेन। कित्याक आमचो स्टाफ थिंगा आमी जो प्रोवायड करूंक पावना, म्युनिसिपालिटी कडेन स्टाफ ना। तितून आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन फकत 4 इन्स्पेक्टर आहा। 4रांतले 2 इन्स्पेक्टर जे आहा ते आसून ना भशेन, म्हणल्यार ते लिव्हेर गेल्या। उरले 2 जण, दोगांतलो म्हणटात तो एकटो आहा आमचो इन्स्पेक्टर, तो बीएलओ ड्युटीर आसता। 3 दीस बीएलओ ड्युटीर, 3 दीस हांगा। आनी तेतून आतां आयज आयकूंक येयला की अर्बन डेव्हलपमेंट ऑफिसासून डीएमएन ऑर्डर काडल्या की आमचो एक इन्स्पेक्टर तेका जाय म्हणून। तो तेका येयलो जाल्यार 3 दिसा एक इन्स्पेक्टर, तो बी 3 वर्किंग डेज काम करून आमची म्युनिसिपालिटी आमी कशी चलोवपाची। हेच्या कडेन हांव रिक्वेस्ट करता डीएमए कडेन की प्लीज की हे जी तुम्ही ऑर्डर काढल्या ती मातशी चिंतून काडपाची। तुम्ही आमकां स्टाफ पयलींच शॉर्ट आहा, तुमच्या कडेन ऑलरेडी आमची जायती एप्लिकेशनां गेल्या। सो आमचे आनी म्युनिसिपालिटीक स्टाफ रिक्वायरमेंट आहा, जाय तो स्टाफ घेवपाचो। ते आमकां स्टाफ घेवपाक पयलीं परमिशन दिया। आमकां जायते एम्प्लॉयमेंट हिंगासर क्लार्क बी घेवपाक जाय। ती ऑर्डर मातशी बेगीन धाडा। ते स्टाफ काडपाची ऑर्डर मातशी काडल्या ती कॅन्सल